सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता वेनन्सिया लुड्स मॅन्डिसाच्या इंतेसावान देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसऱ्या इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या डायगो नुनीसाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. नियोला पेरेरा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत देवा मुखार दवरुया. संवसाराची शांती पासत मागुया. घेर जें चालू आसा तें बंद जावंक मागुया. आनी सगळ्यांक जे कोण घेरान सांपडलेले आसात त्रासान पडलेले आसात भियेल्ले आसात तांकां देवान तांची निगा घेवंक तांकां सुरक्षा दिवंक देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमचे देवापाची आनी आमच्या क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सव्या आसूं. दोन वाचपां आमी आयकोता आयज दिसांनी पास्कांच्या काळार दोरचो इतिहास आनी जिवाचें शिव वर्तमान. दोरतांचो इतिहास आयज भयणान बांदो एक कंप्लेन जाता. जुदेव ग्रेक उलोवपी आनी जुदेव दुसरी भास उलोवपी तांचे मदें एक कंप्लेन जाता. ग्रेक उलोवपी आहात ते म्हणटात आमचे विधवांक सारकें गरज त्यो वस्तू मेळना. क्रिस्तांवपण सुरू जालें तेन्ना 3 वस्तू घडटाल्यो मागणें देवाचें उतर आनी शेवटाक कोणाक गरजो आहात त्यो गरजो पाळप. कितें उणें आहा कोणाक समुदायांत तें दिवप आनी तातूंत आयलें विधवांक अनाथांक आदार दिवप. आनी ग्रेक उलोवपी जुदेवांनी एक कंप्लेन केली आमच्या विधवांक फावो तें जेवण मेळना फावो तो आदार मेळना. आनी आपोस्तलांनी एक जमात आपयली आमकां सबोनां जेवण दिवपाक मागण्या आनी परगोटणीक सोडून हें आमकां सबोना. कित्याक तेंच कोत्तालें ताका वेळ नासलो हें करपाक. आनी 7 प्रधान सेवक वेंचून काडटात. तांचो मदलो पयलो इस्तेवा 7 प्रधान सेवक हें काम करपाक कारबार चलोवपाक. तर भयणान बांदू आमी हें मनांत धरुया आनी जेन्ना आमी ह्यो समुदाय भोंवता तेन्ना तिसरो वांटो जावन आसा एकामेकाक आदार दिवपाचो. कोण गरजेक सांपडला ताका आदार दिवपाचो हें आमी विसरचें न्हय. सगळीं बराबर म्हणुया. सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोरान उच्चारून वायट दादारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. देवा सद भाग्यो सदांच कुवामरीक सगळ्या देवतांनी भोगतात आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. सुमिया काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर सुमिया काकूट कोर. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमचे विरुद्ध बरयल्लें पातकांचें फर्मोण जेजू क्रिस्ता जे पुताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें काडून उडयलें. पास्कांचे गुटा वरवीं आमचे वयलें तें निवार म्हूण आमी मागता. तो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकवटान
जे येता राजवो चलयता सासनांच्या सासना. देवदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. शिसांची संख्या वाडत वेताना गिरीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले, कित्याक दिसपटे सेवेन तांच्या विद्वांचेर विसोर पडटालो. ह्या खातीर 12 जाणांनी सगल्या शिसांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हणलें, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वाडची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी भाव भयणीनो, तुमचे मदलें बरो मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलोल्या 7 जाणांक विचून काडात. हें काम तांच्या हातान सोंपोवचें आनी आमी सगलो आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचें उतर परगोडच्या कामाक लायतले. ही येवजण सगले सोबीन मानून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान बोल्लोल्या एस्तेवाक विचून काडलो आनी ताचे बराबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनासाक आनी आंतोकेच्या 9 शिसा निकलावाक. हांकां ताणें 2 दुतां मुखार व्हेले आनी हांणी मागणें करून तांचेर हात दवरले. सोरेस्पराचें उतर शिंपट वेतालें आनी जेरुजाल्यान शिसाची संख्या वाडत वेताली आनी पुस्कोल यानिकांनी पर्यान भावार्थाक वेंग मारली. देवाचें उतर हें. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सोरेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सगलीं बरोबर म्हणुया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सोरेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानो सोरेस्परा मुखार संतोशाचे उलास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाकाणी सोंपता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात 10 तारांची किन्नोरी धरून तांकां सोत गितां गायात. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सोरेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सोरेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं तांचीं कर्तुवां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाची. सोरेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सोरेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सोरेस्पराची कोण भोक्ती करतात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मनांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोलाच्या काळार दाणो दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सोरेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. उद्गार. सोगटा सर्वांच्या रोसणारा, जेजू दोयाळ सणवणदारा, आमचे खातीर कुर्सार मेलोय, मोहिमेन पुनर्जीवन जालोय. Hallelujah, hallelujah.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुआ प्रमाणे शिव वर्तमान. सांज जातोच शीस दोयऱ्या शिंगेले. एका वाड्यार चडले आनी काफान्ना वचूंक दोयऱ्या उतरूंक लागले. जेजू तांचें पावच्या आदीं काळूक जालो. जणजणीत वारो सुटलो आनी दोयऱ्या उचांबूड जावंक लागलो. सुमार 3 की 4 किलोमिटराची वाट ताणून काडटूच ताणें जेजूक दोयऱ्याचेर चलता आनी ओड्या लागीं पावता तो देखलो. ताका भें दिसलें पूण ताणें ताका म्हणलें, हांव तो भियेनाकात. तेन्ना ते ताका ओड्यांत घेवंक करताले पूण थंयचे थंयच ते वेताले ते तोडीक ओडें लागलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मुगाड बाबडिंदो जेजून मिसाची बॅट घडली. खंय मेळटा आमकां मिसाची बॅट घडली म्हणून? खंयचे वांजेलांत मेळटा? खंयच्या वांजेलांत मेळटा जेजून मिसाची बॅट घडली म्हणून? जुवांच्या आनेर ब्रुयनार माथ्यूस मार्कुस लुकास तांचेशें मेळना? ना, मीस घडले म्हणल्याचें म्हणणी मीस घडले. ओके. खंयचे वांजेलांत मेळटा आमकां? सगळे वांजेलांत मेळटा. सगळे माथ्यूसाचे मेळटा, मार्कुसाचे मेळटा, लुकासाचे मेळटा, जुवांचे मेळटा. पूण माथ्यूस मार्कुस लुकास ह्यो मातशें मनान दवरया भयणान. बेजीक ऑफ आवर रिलीजन. माथ्यूस मार्कुस लुकास निमणे जेवणार मिसाची बॅट घडली. उजवाडाचो 5वो मिस्तेर. हे तेग जाण निमणे जेवणार जेजून मिसाची बॅट घडली पूण जिवां ना. जिवांव निमणे जेवणार कितें केलें म्हणटा? पांय धुले. मेजावेलो उठलो आनी शिसांचे पांय धुले. पूण जो आवेसूर कालचे दिसाक आमी सुरू केला, सो आवेसूर ही ताणें मिलाग्री केली उंड्याची आनी मासळेची जावन आसा सुरवात. 6 आतां उण्याक 7 दीस 8 दीस चलतलो. मिसाची बॅट घडली 6 आवेस्वरांत विणून बांद. मात मेवतले आमकां जेजून मिसाची बॅट घडली. जिवां आखपाचो आख्खो आवेस्वर भिणांत बांदो 6 आवेस्वर मिसाचेर उलयता. मिसाचेर उलयता आनी ताची आमी पळयतले हांव मात हो हारी जिवांक हारवी. पूण एवांजेलिस्ट कसो आपणाची बारीकसाण आमकां दिवंक सोदता. गॉस्पल रायटर कसो, शिवण बरयणार कसो आपणाच्या मनांत कितें आहा तें सांगूंक सोदता. आनी आयज आमी आयकलां तें मिलाग जाली आनी मिलाग जातो जेजून धाडले. वसा घरा तुमी लोकांक सांगलें तुमी घरा वसा. आनी शिसाक सांगलें तुमी दोयऱ्याशी पोलतोडी वसात. आनी आपण मागणें करूंक गेलो. सुमार 4 मायल समजा 6 किलोमिटर वाट ताणी ताणली. अशें म्हणटा आमकां. जेजू तांचे सशें पावच्या आदीं काळूक जालो. जणजणीत वारो सुटलो आनी दोयऱ्या उचांबळ जावंक लागलो.
सुमार 3 की 4 किलोमिटरांची वाट टाणून काट्टूस ताणें जेजूक दोयऱ्याचेर चलता आनी ओळ्या लागीं पावता तो देखलो. इतली वाट ताणली ताणें. ही ताणली ती जेजू पळयता, जिवाच्या मना प्रमाणें जेजू पळयता आनी खुशाल जाता. जेन्ना आवय बापूय आपल्या भुरगें कितें केलें जिवितांत खुशाल जाता. एक टिचर आपणा भुरग्यांनी कितें केलें चॅलेंज जिवितांत मारली, जिविताचेर आडकोडी आहा तेन्ना खुशाल जाता. आनी जेजू 3 ते 4 वा 6 किलोमिटर ताणटा, तितलो वादळ वारें मारला आसतना ताणटा, जेजू खुशाल जाता. हें मन जिवाचें मन जेजू खुशाल जाता. हें म्हज्या न्हय, जिवा सांगता. जेजू खुशाल जाता. एचिवमेंट ताणें हो एचिवमेंट वादळ वारें नासतना इतले किलोमिटर ते फुडें गेले वादळ आसतना. दुसरें जेजू तांचेशी वेता, तांचेशी वेता आनी तांचेशी वेता आनीक उपरांत तांचेशी पावत येता. पूण जेजू उदकाचेर चलता, उदकाचेर चलता. कित्याक वेता? आदार दिवपाक. आतां आदार दिवपाक वेता, उदकाचेर चलता. ते भूत म्हूण समजतात. जेजू म्हणटा भियेनाका, हांव तो. आनी जेजू कोड्यांत घेवंक सोदताले पूण जेजू पावलो. व्हडें पावलें, तोडीर पावलें. तो जिवाक सांगूंक सोदता, जेजू रावलो 4 किलोमिटर 5 किलोमिटर जावं पासून आनी पळयतालो ताका कशें ताणटा तें पळयतालो आनी हॅप्पी जातालो भितरल्यान, खुशाल जातालो. म्हजे सीस इतलें बरें काम करतात. उपरांत तांच्या आदाराक गेलो. उपरांत भिडांत बांदू ताका मेळ्ळो. भियेनाकात, हांव तुमचे बराबर. हीच खबर माथ्यूस बरयता, मार्कूस बरयता. माथ्यूस बरयता आसतना कितें घालता? जेजू उदकाचेर चलतालो तेन्ना पेद्रून पळयलें आनी पेद्रू दिसलें आपणें जेजूशी वेचें ताका मेळपाक. हांव येतां तुजेशी. पेद्रू उदकाचेर देंवलो आनी देंवलो तेन्ना फकत 3 पावलां मारलीं, 3 पावलां मारलीं. बुडूंक लागलो. मागीर जेजून ताका धरलो आनी वयर काडलो. उणें भारताच्या मनशान दवर अशें म्हणलें ताका. तर कितें सांगूंक सोदता जिवांव? जरी तो 3 पावलां पेद्रू चललो जाल्यार 5 किलोमिटर देव चलता. कितें सांगूंक सोदता? आमी तर देवाशी वेताव 3 पावंडे वा 3 पावलां आमी मारताव. 5 किलोमिटर देव आमच्यान फास्ट येता आमचेशी आमकां मेळपाक. आमकां मेळपाक जेजू फास्ट येता इतलो. आमी स्लो वयता देवाशी पूण तो बेगीन येता आमकां मेळपाक. तरी गरज भिडांत बांदू देवाच्या हातांत आमी घालुया. देव आमकां इतलो मेळूंक बेगीन येता. आमी स्लो येता, स्लो वेता देवाक मेळपाक. पूण देव आमकां मेळूंक बेगीन येता, फास्ट येता आनीक आमच्या आदाराक पावता. हें जिवाचें मन जेन्ना हें शुभ वर्तमान बरयता तेन्ना हें जिवाचें मन जावन आसा. तर जेजू खुशाल जालो इतलें ताणलें म्हणून. मागीर तांचे वचूंक लागलो, तांचे आदार दिलो. भियेनाकात, हांव तो. आनी शेकी ते तोडीक पावले. दानातोयाचे वेळार आमी गायन घेवया. C32 पेज नंबर 42. C32. He
म्हजे भाव भयणींदो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. हे तुमच्या आत्म्यान बलिदान आपल्या मनातली मोहिमी आमच्या याखे पवित्र सभेच्या नावात सभेचो मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रोत्साहन जावन देणी पवित्र कर. आमी भेटयता तें आत्मीक बलिदान मानून घे आनी आमीच तुका सदां ओंपलेलें दान जावंक निर्मी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं, तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा सूर काडे आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून उत्तम काळा मोहिमेची अदीक वाडत्या दबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक जेजू जालो पास्कांची बली. आमचे खातीर आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारोती जावचे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनी तो मरोना सासनाक आसा जिवो देखून पास्कांच्या संतोशाचे नादार उलासता सगळो संवसारचे मुखार तो सर्गीचो सर पदवी आनी देवतांचो दरबार जे वाखाणणेचें गीत सांगाती ता मनासतना गायतात. दरबाराचो सर्वेस्पर देव, स्वर्गानी संसार भरलाच्या प्रभावात होसाना उत्सर्गी, सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी, होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा करोस न्हू पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोआ पणजे पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेस क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. कोश मरोंक सोसूंक आप कुशें तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेश परी जेवण जातोस ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली. म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. संवसाराच्या सुरभंडारा तुझ्या कुर्सा आनी प्रौढपणा वरवीं तुवें आमची सोबण केली, आमची काकून. देखून सर्वेस्परा सुम्याच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्मपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता. जे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताच्या कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा, सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान
ओतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन ओतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बाग्योत आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, बाग्योन जुजतीचो पोती, बाग्योन धर्मदुतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताची संगता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवणान देवा सुदार बापा सूर मान आनी महिमा तुका सासणांच्या सासणाक. म्हणजे शीं वेता तेन्ना सोकास वेता, पूण देव आमचे शीं येता तेन्ना धांवून येता आमच्या दाराक. तर हे मनान धरुया आनीक सगळीं बाळतान आमच्या आपा म्हणुया. आमच्या आपा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य मुखायो, तुजी कशी सगळ्या आतां तुजी संस्कार जा. आमचो दिसपरो गिरायत आनी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दांडेर पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. दयागळ जिवितां सवस्का आमकां दी सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. जुदार काकुती सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका कोडान सांबाळ. तुजी येता राजवो चलयताय सासणांच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात द्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुवें म्हज्या घरा येवन म्हाका पावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कालसनीक येताना आमी गायन घेवया. W14 पेज नंबर 270. W14. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Let
म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर. नाणूय म्हाका उदकान कोडवडाच्या. पवित्र कोस्तानो म्हाका गोड करात. तूं बऱ्या जेजू चितान म्हाका तुज्या दयेन तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडून कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मनांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोडशी तूं म्हाका फरमाय. भक्ता सांगती तुका वागायच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्पराज पुतान आपणाच्या उगडासा करूंक फरमायल्ली पवित्र गुटांची देणी आमी शेवल्यांत. ती आमचो प्रितीमोग वाडोव म्हूण आनी कालतेपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात. मी सोंपलें. शेवटाक आमी गायन घेवया. F21 पेज नंबर 95. F21. Chivita Pati